scuola, nove dalla scuola dewa, burgyang rak mogal bapa, noman bapa ani puta, tosot povitr atnya, noman amcha yagnika, burgyang tosot salita. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं दिता आनी मागीर मोगचो युकार आयच्या मिसान भाग घेवंक आयच्या मिसान भाग घेतना आमी कितें भाशेन मागून घेता हांव तीन वासनाचे मीस पेटयता फ्लॅन्सियो आफोन्सो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. आज आमी जेजू सगोट संवसाराची राजाची दोबाजीक परब म्हणजे क्रायस्ट द किंग ही परब समोर थांव आनी खरेंच आमी नियाल करूंक जाय जेजू म्हज्या जिविताचो राजा होय ओ ना वो आमकां आमच्या जिवितांत दुसरेय राजा आसा आनी हेका लागून आमचें मन आमचें दान आमी दुसऱ्या बाबतींनी बुडटा. हे मिसाक सुरवात दिता आसतना आमचे अंतस्करण साफ करुया देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी काल्तिकायन म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां भाव बीन येतो o म्हजो प्रात म्हजो हे पासून पाताचो सगळे देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव बीन येतो सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर मोहिमा देवा ऊन सर्गी आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता येतो वैभव पासून आमी तुका वखाणटा सुम्यान जेजू क्रिस्ता बापाचे एकले पुता सुम्यान देवा देवाची शेडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची बापाचे वजेर बसलाय आमची मागणी आयकून घे प्रार्थुया सर पदवीदार आनी ससनाचे देवा आमचे दोयल बापा तुजे मोगाचे पुताक सगोट संवसाराचो राजो तुवें केलोय आनी ताची वरवीं सगळी रोसना सुपूर एकवटून नुवी करूंक तुजी खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रोसना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी प्रार्थना आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें जियेता आनी राजवट चलयता ससनाचे ससनाक दानियल प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो तो काला युगान आदल्याशी आयलो आनी ताका तांचे शिवेलो ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोरजांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले ताची पदवी ससनाची पदवी आनी ती
केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतन जावचें ना. देवाचें उतरें. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. रिया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पोदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंटाक ताणें बोलाचो पोटो बांदला. म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. अरंबाक तावन तुजे सिवोसोन गोट उबें आसा. सासणांक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलोना. सर्वेस्पोर संवसार सरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरान फांगतली पवित्राय. म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो मालगडो जल्मलो, संवसारांतल्या पातशायांचो पातशाय, त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतली धुवून काडल्या आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक याज्ञिकी राजकोल आमकां केल्या. ताका मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदा. आमेन. हो पळयात खुपां बरोबर येता. सगलीं ताका तोपल्या ती लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सगल्यो पोरजां ताचें दूख करतल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोर पदवेदार सर्वेस्पोर देव म्हणटा. हांव अरंभ आनी शेवट. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सदैव. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. जुवांपोर म्हणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पिलातान जेजूक म्हणलें, तूं जुदेवाचो राजा. जेजून परतिपाल केलो, हें तूंच तुज्याच ओस्तोगीन म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां. पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुजे लोकांनी आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून परतिपाल केलो, म्हजें राज हे संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज हे संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडोना जावंक म्हजे शिपाय झुजतेले आसले. पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटूच राजा तूं. जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलाय. हे पासत हांव जल्मला, हेच पासत संवसारांत आयला, स्वताक गवाय दिवंक. जी कोण सोत मारून घेवंक तयार आसात ती म्हजो कालो आयकतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
फुडल्या आयताराकतान क्रिस्त येण्याची सुरवात आमी करता. सादेकालाचो निमणो आयतार हो आनी हे निमणे आयताराक इगोज मार्त आमकां ही व्हडल्यांतली व्हडली परब दिता. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सर्ग संवसाराचो राजा. सर्ग संवसाराचो राजा. कित्याक जायत ही परब पाप साहेबांनी पोप पायस 11 1925 हे वर्साक आमकां सुरवात केली. कित्याक पयलें संवसाराचें झूज कोबार जालें निकतेंच. फ्रॉम 1914 to 1819 आनी संवसार दिसपोड जाल्ली. संवसार पिसो जाल्लो. सगळीं घेरां भूक पडलेली, गरीबस्थान आयलेली. आनी तेन्ना उपजोले द कम्युनिस्ट रिजीम. कम्युनिस्ट रशिया कम्युनिस्ट, चीन कम्युनिस्ट. कम्युनिझम म्हणजे इज लायक अ डिक्टेटरशीप. स्वतंत्रताय ना. तुका कितें करचें तें करूंक जायना. तुजो धर्म तुवें पाडूंक जायना. तेन्ना येयलें फॅसिझम, नाझिझम, डिक्टेटर्स. आनी त्या उपरांत आयले जे आमी तुमच्या काळार तुमी थोड्यांनी पयलां आसतलें इराकाचे डिक्टेटरशीप, सदाम हुसेन, आडॉल्फ हिटलर इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर. कितें जातालें संवसारांत? देवाक भायर धरूंक हे सरकारी गव्हर्मेंट वावुरताले. कीप गॉड आउटसायड. God should not be in the government, in the ruling, not in our life. भूक ताण आहा, आमी तुका जेवण दिता. The sole purpose आख्खे मोन संवसाराचें जाल्लें ते काळार keep God aside. And देखीक in the 1960s a hippie movement कॉमेस जालो. The hippie movement. ते तेंपार ते गोंया पावले. The rave parties तेन्ना चलताले त्यो. What was this moment? Free life. अमेरिकांतान, युरोपांतान, दुसऱ्या गांवांनी ते गेले. फ्री लायफ. फ्री फ्रॉम गॉड. देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय. आनी हाकाच लागून जेन्ना मनीस संवसारान लोबदलो, देवाक तांणी भायर दवरलो, तेन्ना पाप साहेबान चिंतलें, we have to put God back in our life. Back in our life. क्वास प्रिमास ही तांणी शिकून धाडली आमकां इन 1925 आनी हें फेस्त माचयेर हाडलें. इगोज मातीक दिलें. द सोल पर्पज वॉज जेन्ना संवसारी लोक तरेतरेच्या कुशालकायेन जावं ड्रग्स जावं दुसरे वस्तूंनी लोबदले आनी ती कुशालकाय जिवांत घेवंक लागले. शिकून आसलेली गेट बॅक जीजस इन युअर लायफ. जेजू तुमचो राजा जिविताचो. आज मोगाल इश्टेंदो, वी आर इन द 20th century. आनी खरीपणी आमी तर बारीकसो नियाल केल्यार सगल्यांनी उदीक जाल्यार आमी जी परदेसांत जियेता, वी आर गोईंग बॅक टू 1925. वी आर गोईंग बॅक टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उदीक जाल्यार तुमी जी परदेसांत जियेता. वाय? फर्स्ट रिजन इज आमी देवाक आमच्या जिवितांतलो भायर दवरलो. ते सरकारी लोक, द कम्युनिस्ट, द डिक्टेटर्स, द फॅसिझम, द नाझिझम, तांचो फोकस जालो दुडू. मनी वॉज देअर गॉड. द आयडल्स वे द बिग स्टॅच्यूज. हिटलराचे स्टॅच्यू पयलोले तुमी न्हू? सदाम हुसेनाचो पयलोलो, ताका उडिला तो पयला ना? तुमचोय करून बांदता हुंयच. हे सगळे स्टॅच्यूज देंवलोले. द आयडल वर्शीप वॉज ऑफ. पूण आज when we think about our life, we are going back
to the early 19th century, that is keeping God away from our life. And आमचो worship कोण जाता जायती पावटी. Our focus is our money. खंयच्यान दुडू हांवें कमावंक जाय. कोण भाशेन म्हजो बँक बॅलन्स वाडूंक जाय. कोण भाशेन ती मॉर्गेज बेगीन काबार करूंक जाय. कोण भाशेन म्हाका दुडवांची रास जाय. कोण भाशेन म्हाका घरां बांदूंक जाय. And in this run, in this rush, we have literally left God outside. देखीक आमचो धर्म, आमचो भावार्थ आमचे मीस. गोंयचे गांठीर तुमी उठ्ठाले हांव. पयले गांठीर 3 गांठीर जाता गोंयांत. न्हू? पळयो ना? 3 जाताले मरे मान्या? ओ तुमचे 4, तुका उठावपाक एक. 3. ती आमची पुर्वज, आमची आवय बापूय तांचे लागीं घोड्यालां देखून नासलीं सारकी. गांठीर ती उठ्ठाली, पयले गांठीर, दुसरी गांठीर भायर सोडली घरांतली. तिसरी गांव जावच्या आदीं लोक इगोज भरून मिसाक आसताले. आज आमच्या लागीं सगळेंच आसा पूण लोक ना इगोजेर. So our focus is shifting day and day. आमच्याच गोंयकारांची गजाल तुमकां सांगता. स्विडनाक आमचे 14,000 गोंयकार आमी. हो मायज. तांतले 7,000 गोंयकार मिसाकूच पावना. आनी तांची भुरगीं, ही तरणाटीं, तांची दोतोन, तांचे मूड खंय पावतले. And the only answer is we have shifted our focus. We have shifted our goal. जरी तर आमकां आमचो तो फोकस, तो भावार्थ जेजू आमचो राजा. आमकां हो जेजू राजा आमी केन्ना म्हणटा? जेन्ना आमचे उपकार आमकां पावता. तेन्ना आमी घरांत फुगड्यो मारता. एक भुरगें जल्मलें. तेन्ना आमच्यो पाठयो. ताजो कम्युनियन जालो, ताची फुडली दोतोन जातली क्रिजमांक. So आयची परब मोगाल इश्टेन दवर is a reflection for all of us. ओय आमकां बरें जिवीत जिवंक जाय. सगल्यांक बरी भलायकी जाय. आमकां दुडू जाय, नाल्यार आमकां जेवण मेवचें ना. हांगा वली परिस्थिती इतली सोंपी न्हय. तुमी दोगांयनी काम करूंक पडटा. वसोंकूच जाय. That is the reality. We have to face it. But if we don't balance this, आमचो बॅलन्स चुकलोलो आहा. आमची तागडी एकूच वाटेन गेलोली आहा. जेजू घालपाची तागडी उंच उरल्या आनी संवसारी तागडी सकयल पडलेली आसा. कित्याक? चड वजन आमी ताचेर घातलेलो आसा. So the balance is lost. आयची परब आमकां दवऱ्याका भाव भयण्यांक. Let us not think about others. ती आज मिसाक वचना, ती आज कशें जाता म्हणटच आमी आमचे आंकडेन दवरचें न्हय. जायते फावटी हांव कुटुंबान बॅट करता, उलयता फोनाचेर. ना फादर ती वचना न्हू, ती टीव्हीर पळयता मिस. कित्याक वचूंक जाय फादर मिसाक? त्रास ते आमकां. इल्लीशी पेट्रोलीक आमी भिताव. ओ मोटर भायर काडूंक भिताव. ओ जेजूक भिताव. These are the questions. आमी दुसऱ्यांचेर घालता. जायतो लोक वचना न्हू. तोरणाटा लागीं विचार, हांव विचारता, आमचे जोमे आसा ते विचारता. आमी आमची तकली झुरयता. हे सगळ्यांक कसो एकठांय करूं काय म्हणून. इतले आमी जोमे करता, तांकां दूख लागता. बिकॉज दे पूट देयर हार्ट एंड मायंड. पूण आमच्या आवयक बापायक दुखूच ना. एक जोमो खंयच्यान चलता, मागणेन चलता, म्हज्या भुरग्याक पावयतलो. No one is interested. And this is why we parents are selfish. आमी तांकां पावयना. We think about others, only ourselves. So, ई परब today, it's a very serious
सेलिब्रेशन. आणि जेजू म्हणटा, पिलातान म्हणलें तूं राजा. आणि जेजू ताका सांगता, म्हजें राज तुजे भाशेन न्हय. पिलात भिलो. एका गांवांत 2 राजा आसूंक जायना. जाता? ते झगडटले गुंठे घांस मारून. सो पिलात भिलो, हो आनी खंयचो राजा काय म्हणून लोकांनी ताका धरून हाडलो जुदेवांनी. आनी जेजू ताका सांगता, म्हजें राज तुजें असलें न्हय. म्हजें राज जावन आसा स्वताचें. आनी जेजू म्हणटा, हांव जिवीत वाट आनी सोत. आनी हें आमी आज ओळखून घेवंक जाय. तुमकां जिविताच्या राजा जावंक जाय. कोणाक राजा जावंक जाय? नाका? राणी जावंक जाय. राणी. It's a reminder for us that जेजू आमचो जिविताचो राजा. But that confession आमी म्हणटले only when we understand what Jesus wants from us. स्वताचें राज जेजूचें. आज आमच्या कुटुंबांनी कसलें राज चलता? एक आवय, एक बापूय, आर यू रियली ट्रू टू युअरसेल्फ that म्हज्या भुरग्यांक जेजू, that he is your prime, he is your first, he is the king of your life. आमच्या कुटुंबांनी जायते पावटी 2 कुटुंब रावतात, 3 कुटुंब रावतात. कसलें स्वत आमी जियेता. केन्ना कोण भाड्यान रावता तांकां आमी मोग दिता. तांच्या लागीं आमी झगडटा. हे थोडेशे कुसरेपण आमचें. हें गर्व आमचें. ही पदवी आमची. ही कुडनाटकाय आमची. जेजू म्हणटा, जोरी तर तुमी म्हजी पाटलाव करता जाल्यार हें सगळें म्हजें न्हय. म्हजें राज हें न्हय. आनी असली आंकडी तिंकडी राजवटकी भितर सरता when we don't know who we are following. It's very simple. Get back to the roots. Ukraine हे गांवान, हो आज युक्रेन म्हणटा हो सेपरेट देश, नेशन जाल्ली आसा, which was under the communist. जेन्ना कम्युनिस्ट पडलें, सोवियत युनियन पडलें, तेन्ना हे लोक जमा जाले इन द ओपन एअर. आनी तांणी एक धाकलीशी वेदी बांदली, एक ऑल्टर बांदली. ताचे पयलें सगळे आहले मुर्त्यो ते तांच्या लिडरांच्यो ह्यो जमनीर पडल्यो. आनी ह्या क्रिस्ती मनशांनी ह्या ऑल्टराचे सर भोंवतणी जमा जाले आनी एक ल्हानशी एक मुर्ती दवरली. ही जावन आसली जेजूची. कितें ते सांगताले समाजाक? Jesus is a center of our life. He's a center of our life. We are free today to proclaim Jesus. जेजूक तांणी आपल्या काळजान सांबाळ्ळो. Unless we bring Jesus back on our altars, आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या भुरग्यांच्या जिवितान आमची परिस्थिती बिगडटली. We should not take advantage of God. आज आमची परिस्थिती हांगासर गोडे बरी आसतली आनी हाकाच लागून आमकां दूख लागना. We have taken too much advantage of God. आयची परब आमकां सांगता, जेजूक तुमच्या काळजांनी परत जागो दियात. तो खरेंच तुमचो धोनी, तुमचो राजा, तुमचो मसाय जातलो जाल्यार ताचें राज स्वताचें, ताचें राज नितीचें. असलें जिवीत जिवंक आमी देवा लागीं मागुया. आनी मागून घेवया सगळ्या कुटुंबा पासत, दर कुटुंबा पासत जांकां ओडचून आसा, तातूंत दूख आसा. आमची व्हडली जबाबदारी दर एका क्रिस्तांवाची आनी दर एका गोंयकाराची दुसऱ्यांक आमचो भावार्थ दिवंक. We have to share our faith. कसलेंय फुंगसांव आसल्यार, खंय कितें आसल्यार आमी रोखडोच न्यूज धाडटा. आज आमचो इतलो गोंयकार लोक मिसाक वचना, वो तांच्या लागीं मागणें जायना, वो भावार्थांचो खाला पडलेलो आसा.
आमी कितले जाण उस्कायता आमच्याच कुटुंबाची भाव भयणी आमी जाणा ती मिसाक वचोना लेट्स टेक दॅट करेज जायते पावटी तुमी हें बरेंपण तांकां सांगता म्हणून तुमी तांची दुस्मान जातली बिकॉज देवाचें उतर आपणावंक इज व्हेरी डिफिकल्ट तुमकां ती दुस्मान करतली बट दॅट इज वॉट गॉड इज टेलिंग अस टू ही सगळी मागणी हे वेळार बापा मुखार हाडुया आनी आमच्या दर एका कुटुंबा पासत आमी मागून घेवया सगळी उबी रावया आमचो पावार्थ आमी उच्चारुया सोत मानता देवा बसूया Svikar kursomia tu Jiring moja sukace Dulin poron weja pule Kortu tentu jamogace Devi pulang getlan tuja Soimbik jine urwi moja Pavona maka Untuin kar korinaka Sikar kursumya endan Undyani sorace Bodrum Jesu masa roktan Kortu tenjevor mogace tuja Soimbik jire urmi moja Stanki din spavona maka Untuin kar korinaka म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सर्वेस्पर आमचे दोयाल बापा पातकांची बोगसोने जोडूंक सगल्या मनशांक तुज्या वेगीत हाडूंक तुज्या पुताक हे संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटून म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवीदारान ससनाचे देवा सर्व केल्यान सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक अनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासनाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर रचनेचो शांतीची तो निर्मोल बोली कुर्सार तांणी तुका आपणाची भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुलाची सरवण स्थापली सगळे रोसनेक आपल्या अधिकारा कला हाडून एक सासनीक आनी सर्वीक राज तुजे मोहिमेक तांणी वोपोवन दिले राज स्वताचे आनीक जिविताचे
राजनितीचे मोगाची सवस्कायेची देखून आतां दिवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल बरे संगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी म्हणटा. पवित्र पवित्र दलबलाचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आणि संसार बनाचे उत्सर्गित सर्वस्वाच्या उत्सर्गित बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश मरूंक सोंसुपाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हणे, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरीन जेवण जातोच तांणी काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हणे, तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज. नवीन ससनी करोराची हे रगत. पातकांचे बोगसने मेळचे तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत ते वावरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावताचो घोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जन्मपण आमी परगट्टा, तुझे येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक तुमची खाल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतल्या आम सुमेस्ता पवित्रत्वे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारली तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप, डेक्लेन आमचो गवली बाप आनी सगळ्या यत्निका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरवसरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टगुती मेल्लें सुमेस्तान तुजें परजोलीत म्हाका मोल पळोवंक फाव कर. अम सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती बागीन धरून दिता आनी सर्व कली तुका मनवल्या ते सगळ्या भक्त बरोबर सासऱ्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू पाय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदीदार बापा, सर्वोर्दनान वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. सगळी आमची गरजो आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार उबारतना जेजू जावं दी आमचो राजा. आमच्या प्रश्नांनी तोच जबाब म्हणून ओळखून घेवया. आमचे कुटुंबा पासून मागतना दुसऱ्या पासून मागुया. दुसऱ्यांक देवाचो मोग, शांती आनी तांचे जबाब पूर्ण जावंक हेच मागणे खात्रीन विस्वासान बापाक उबारया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता आनी आमकां तान्या पडूं. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दोये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सुनवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोबशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातूंतली सुटोय आनी सर कथांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमची पातकांची न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे खुशी पोरमोणी तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाचे ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. देवाची शेळी संवसाराचें पाप खातली. देवाची शेळी संवसाराचें पाप खातली. देवाची शेळी संवसाराचें पाप खातली. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हो जेजू संवसाराचो आमच्या जिविताचो राजा. हे शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. मोगाला जेजू हांव सोत मानता तूं खरेंच पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण. सगळे वस्तू परोस हांव तुजो मोग करता. आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेता. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवूंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी हे म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची कोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सुरशिलो वेगळो सुरूंक निर्मी नाका. आमेन. जेजू मोगाच्या आगोट्या आमची लासूंदी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान तुज्या मोगाच्या उज्यान जोयराक द्वेस जोडटा तुवें आमी प्रीती जय अपमान करता तुवें आमी माफी करूं. जेजू मोगाच्या आगोट्या आमची लासूंदी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान तुज्या मोगाच्या उज्यान जोय जोगळी पेट्टा तुवें आमी शांती हाडूं. जोय चूक फोट वसता तुवें आमी नीज सोत शिंपडां. जेजू मोगाच्या आगोट्या आमची लासूंदी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान तुज्या मोगाच्या उज्यान. Sonia Jezu, आमच्या काळजांत रावून Sonia
kalsan rabungke Bapa kotunde bunailoi Amche sarkomone saloi Sasna tuje yozonzale Amche modelirar kurce Somyam Jesu Amcha kalsan rabungke Somyam Jesu Amcha kalsan rabungke Hobi tepatnya nang kambotai Bapa sargiam tangkotai Baboy tuci amisogni Biranay lang tuje soshi Somyam Jesu Amcha kalsan rabungke Somyam Jesu Amcha kalsan rabungke Asrodi Dewa Lipoi maka galung tu japaknya sawi Asrodi Dewa Lipoi maka galung tu japaknya sawi Moto borlaso Tuje roots patieka Dusman bero kata tekna Watai maka Taroka Asrodi Dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri Asrodi Dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri
सारखा तुका